इफीच्या टेंडरान भानगडीत चलत आयल्या। इफीचो टेंडर जो 4 कोटी आशिल्लो तो आता 6.5 कोटीचेर पावला। फाटल्या वर्सा 10 दीस आशिल्लो महोत्सव आता 8 दिसाचो जाला। मात खर्च कमी जावपा बदला वाढला। तशीच गोय मनरिजवण संस्था आता स्कॅमाची संस्था जाल्या असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे म्हणयारे दुर्गादास कामत हांणी केला। ह्या विशीं लोकायुक्तान कागाळ केल्या। ताचेर बेगिना बेगीन कारवाय करची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षान केल्या। आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गेल्या आठवड्यान आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जो जाता गोंयांत हाजे टेंडराचे भानगडे कशे जाता आमी उकारार हाडिल्ले आनी ताज्या नंतर 24 वरां भितर ताबडतोब बीएसीन एक पत्रकार परिशद घेतली आनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो, पूण केन्ना तांच्यांनी ती एविडन्स खंयच दवरले ना। आज आमी एविडन्सा सकट लोक आयुक्ताच्या मुखार कंप्लेंट दाखल केल्ली आनी इफी 2016च्या टेंडरान डेकॉर टेंडर जे आसात हातूंत कितें भानगड्यो जाल्यात हे लोक आयुक्ता मुखार आमी सविस्तरपणे दवरिल्ले आसा, सारके इन डिटेल दवरिल्ले आसा। कारण जो टेंडर गेल्या वर्सा जवळ जवळ 4 कोटीक गेलो, 3 crores 95 lakhs, तोच एफोर्ट जवळ जवळ 6 कोटी वयर 6.5 कोटीक दिला। आनी तसो दोनूय टेंडर क्लब करून इफी जाताली वार्षिक 10 कोटीन, एफोर्ट इफीचो टेंडरूच जाला 12.5 कोटीचो, म्हणल्यार जवळ जवळ 5.5-6 कोटीचो टेंडर 12.5 कोटीक हे केल्लो आहा। जर तर तुमी 2016 आनी 2015चो जर टेंडर डॉक्युमेंट पळयशात आनी इन डिटेल डेप्थ वचशात जाल्यार पयली गजाल म्हणजे इफी पोरव आशिल्ले 10 दिसाची, एफोर्टा 8 दिसाची। दुसरी गजाल जे पोरव कामां केल्यात ती खुबशीं कामां हातून मिसींग आसा 16च्या डॉक्युमेंटान, आनी अशें आसतना प्रायस एस्कलेशन जावप ही अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आहा। आतां हे 2 कोटी रुपया खंय कोणाच्या बॉल्सान गेला किंवा खंय लीक जाल्या हे आमी लोक आयुक्ताच्या मुखार आज दवरिल्ले आमच्या पेटिशनान। कारण कॉन्ट्रॅक्टर्स काही बॉम्ब मारूंक लागले। 2015-14चे पयशे अजून कॉन्ट्रॅक्टरांक फारीक जावनात। हे पयशे 2 कोटी रुपया इलेक्शनाक वता काय खंय गेला हे लोक आयुक्तान चवकशी करपाची गरज आसा। म्हणून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जी आहा ही स्कॅम सोसायटी जाल्ली आहा आनी गोवा फॉरवर्ड हाचो सोक्षमोक्ष लावपा खातीर लोक आयुक्ता कडेन आज आमी केस दाखल केल्ली आसा आनी ताचे कडेन मागला की ताबडतोब हाजेर एन्क्वायरी सुरू जावची। कारण इफी कांय दिसान 20 तारखेच्यान तेकिल्ली आसा आनी इन डिटेल इन डेप्थ आमी हे आज पेटिशन घातिल्ली आहा। तुमकां जर पळयशात 100 पानां वयर डॉक्युमेंट्स आसात विथ एविडन्सीस, फायनान्शियल बिड्स म्हणत, प्रत्येकान कितें कितें एप्लाय केला प्रत्येक डॉक्युमेंट आमच्या हाताक लागिल्ले आसात भितरल्यान आनी हे डॉक्युमेंट सगळे आमी आज लोक आयुक्ताच्या मुखार दवरिल्ले आसा। आज कितें जाला की भारतीय जनता पार्टीचे कांय पडेल उमेदवार आनी जे बारीक वर्कर आहात जांकां लोकांनी घरा बसयले 2012 आज हे ESCच्या मार्फत गब्बर जावपा लागिल्ले आसात। तांकां दिसता की इफी येवप म्हणल्यार हो तांचो वार्षिक बोनस, म्हणून आमी आज लोक आयुक्ता कडेन प्रे केल्ले आहा की ताबडतोब हाजेर चवकशी जावची आनी एन्क्वायरी इमिडिएट जावन हो सरकारी तिजोरीचो जो लूटमार जो चालू जाला ते खंय ना खंय तरी बंद जावपाची गरज आहा।